सगळ्यांक तुमकां आयचो बरो दीस हांव दिता। हांव पिटर देमेर्सीस तुमकां एक म्हजो खालतो एक उलो, एक विनंती। ह्या आदीं हांवें म्हजे 5 तियात्र दाखयल्यात आनी 5य तियात्र तुमी म्हजे मानून घेतल्यात आनी तुमकांच लागून हे 5य तियात्र म्हजे सावथ हॉलान हाऊसफुल जालेले आसात आनी तुमच्याच आदारान। त्याच परी ह्या वर्साक ह्या म्हयन्यांत मायाची 10 तारखेर म्हणजे ह्या शेनवारा दीस हांव म्हजो नवो तियात्र रिलीज करता। ताचें नांव रगत ओवदो। हो तियात्र जातलो फेदरस्टोन हायस्कूल ह्या हॉलान आनी ह्या शोचे 2 शो आसतले। पयलो शो 2 वरांचेर आनी दुसरो शो 6:15 म्हणटकच जो 6:15 शो हांव 7 वरांचेर सुरू करतलो। जायत्या जाणांनी तिकेटी काडल्यात, ताका आदीं फुडेंच देव बरें करूं म्हणटा आनी जाणी काडूंक नात। तांचे लागीं हांव एक म्हजो कालतो उलो, जाता जाल्यार तुमी तुमच्यो तिकेटी बेगीनूच तुमी काडच्यो आनीक उपरांत हांव तुमच्यो सगळ्यो तिकेटी वा तुमी म्हाका फोन मारचो, हांव तुमच्यो तिकेटी सदांचे भाशेन आमच्या कावंटरार दवरतलो। तर तुमी म्हाका फाटल्या तेंपान, फाटल्या वर्सांनी, फाटल्या तियात्रांनी सदांच म्हाका तुमचो आदार मेवला आनी तुमी आदार म्हाका दिला। तोच आदार ह्याय म्हज्या तियात्राक, ह्याय म्हज्या वावराक तुमी म्हाका दितलीत म्हणून, तुमचो सपोर्ट तुमी म्हाका मेवतलो म्हणून हांव तुमची आस बाळगून रावतां। देव बरें करूं।